प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वो विसवूर वोड 25 ते 33 पर्यंत 25 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. खूप लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आणि ताणे वडोन तांकां म्हणलें, जोर कोणूय म्हजेशी येतीत आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्याचो, भावाचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पुर्यान दुवेस करिना जातीत, तांकां म्हज्या शिसामध्ये जागो ना. आनी जी कोण आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनात, तांकां म्हज्या शिसामध्ये जागो ना. तुमच्या भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपूंक गरज तितलो खर्च करूंक आपल्या लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसून अदमास करचो ना गाय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत ते शार्ती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मुस्कोऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 सैनीक घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना ते आदी पयलें बसून चिंता जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोप धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदली कोणूय आपणा लागीं आसत तितलें सोडून दिना जातीत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसा मध्ये जागो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू शीज जावपाक गरजेचें कितें तें आयज आमकां सांगता शिवर्तमानान. आनी तो कितले फाटी आयज म्हणटा, तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. कोणाक उलयता तो? आयज जेजू भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार आहा, आमी म्हणटा आमी जेजूचे भावार दवरता, आमी जेजूचे पाटलावदार आहा. जो जेजूचो पाटलावदार आहा, जेजूचे भावार दवरता, ताच्यान थिंचरूच रावंक जायना. एक दीस ताका जेजूचो शीस जावचोच पडटा. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना एक भुरगें ल्हान आसा, मांयच्या कुसव्यांतल्यान जल्मता, आपल्या पांय मांयक नाका तें भुरगें सदांच ल्हान आसलें. ताका जाय पांय मांयक जाय तें भुरगें व्हड जाल्लें, तें धांवंक जाय, उलोवंक जाय, इस्कोलान वचूंक जाय, व्हड जावंक जाय. तेच भाशेन आमच्या सगळींच्या बापाक जाय आमी फकत आपले पाटलावदार जावंक तितलेंच न्हय, आमी व्हड जावंक जाय आनी शीस जावंक जाय ताच्या राजान. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा शीस जावपाक गरजेचें कितें. शीस जावपाक गरजेचें कितें. बिश्टे आपले पाटलावदार जाले म्हणजे मिसाक गेले, मागणी केले, मातशें थोडो पवित्र पुस्तक वाचलें, हांगा कितें केलें आनी आमी समजना की आमचें तारण जालें म्हणून. ना भाव भयणीनो, तारण आमचें जावंक जाय जाल्यार आमी खरेंच एक नवी रोसना जावंक जाय. जेन्ना आमी नवी रोसना जाता तेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर येता. आनी जेन्ना आमचे भितर पवित्र आत्मा येता तेन्ना आमकां तो आमचे कडेन उलयता, तो आमकां सांगता हें वच, तो हें वच, हें देवाच्या उतरा प्रमाणे चल, ही बरी खबर दुसऱ्यांक दी. आनी आमी आतां जेजूचे शीस जावंक पावतात. भाव भयणीनो, बिश्टे आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, बिश्टे आमी घरान बसल्या, आमच्या बरे कोदेलीचेर बसल्या, आमच्या आल्ताराचेर बसल्या आनी आमी समजना की आमी खरेंच जेजूचे शीस, जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी आमकांच फटयता. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमयान दोनयान देव मानला त्या दिसा पवित्र आत्मा आमच्या भितर आयला. आतां आमी केन्ना आमी म्हणटा ताजेर देंवचार आसा, कितलो लोक म्हणटा आमी ताजेर देंवचार आसा, तो फकाणां करता. तेच भाशेन आमचेर पवित्र आत्मा आसा. पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा जाल्यार तर आमचो स्वभाव, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो पवित्र आत्म्याच्या उदेशीन, पवित्र आत्म्याच्या व्हडान चलतात. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगता आपले शीस जावपाक आमी कितें करूंक जाय. आमी पयलो कितें करूंक जाय न्ही, तो म्हणटा
जो कोण आपल्या बायलेक, आपल्या भुरग्यांक, आपल्या पाय मायचो मोग, भयणीचो भाव भयणीचो मोग आपल्याहून चड करता, ताका म्हजो शीश जावंक जायना. म्हज्या मोदेन ताका शीश जावंक जायना. कित्याक जेन्ना जेजूक जाय आमी आपले ताजे शीश जावपाक, आमकां जाय जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो करपाक. भाव भयणीनो, आमी कितलें करता, कितलें करता आमी. आमी समजना की आमी वावर कोत्ता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, बांदता, दुसऱ्यांक जेवण दिता, खूब वस्तू करता आनी देखून आमी समजता की खरेंच आमी जेजूचे शीश म्हणून. भाव भयणीनो, आमी जेजूचे शीश आमी जायना कित्याक आमी खूब वस्तू करता म्हणून. आमचें काळीज पयलें आमी देवाक भेटोवंक जाय. आमचें काळीज आमी जावंक जाय नवी रोजनां. पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां जी आमी कोत्ता, आमकां जाय गरज नाका खूब वस्तू करपाक. आमकां जाय वस्तू करपाक ज्यो जेजू आनी पवित्र आत्मा आमकां सांगता आपल्या उतरां आनी पवित्र आत्म्या उदेशी. जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या म्हणजे पवित्र आत्मा आमकां सांगता, जो आमकां मेवला जेन्ना आमी नवी रोजनां जाल्यार जेजूचे पाटलावदार जाल्या तेन्ना त्या पवित्र आत्म्या उदेशीन जे आमी कोत्ता, आतां आमकां देव त्या कामान आसा. तें काम जें कोत्ता आमी देवान निर्मिलान, देवाची योजिलां आमच्या जिवितांत करपाक, तें आमी करूंक पावता. कितले पाटी लोक भाव भयणीनो आमी समजता की आमी खरेंच जेजूचे शीश म्हणून आमी जेजूचे पाटलाव आमी इगोर्जेक वता, आमी बांदता, कोण कितें म्हणलें जाल्यार आमी रागार जाता. पूण भाव भयणीनो, बिश्टें राग येयलो, बिश्टें कोणें कितें केलें ताजेर राग येयलो, आमकां कसलीच गरज ना. पूण जे देवाच्या उतराचेर आड चलतात, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, तेन्ना आमी खरेंच रागार जावंक जाय आनी आमकां लोकांक सजमणी दिवंक जाय की ही जी सजमणी आसा तुमी बरी ना, तुमकां सजमणी ना म्हणून. आनी त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी आयज पाटलावदार पाटलावदार जावन आमी शीश जावन जेजू भाशेन जावपाक दिसान दीस आमी आमच्या जिवितांत वावरूंक जाय पवित्र आत्म्या उदेशीन. आमच्यान करूंक जायना जें आमकां पवित्र आत्मा करूंक दिता, कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर जो आसा आमकां तो घटाय दिता, आमकां ती जाणवाय दिता, आमकां ती धीर दिता. आनी आतां जेन्ना तें उतर आमच्या काळजान आसा, आमच्या मनान आसा, आमच्या तोंडार आसा, आमच्या जिवितान आसा, तेन्नाच की आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जावंक पावता. आयज भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार, खरेंच जेजूचे शीश जावंक पावोंक जाय जाल्यार, खरेंच आमकां हे सर्वींचें भाग आनी सर्वीचें सूख मेळोंक जाय जाल्यार आयज आमी ह्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. तो आमकां कितें सांगता आयच्या वर्तमानांत. तो म्हणटा तो आमच्या जिवितांत पयलो येवंक जाय. आमी कितले पाटी आमच्या फामिलीक, आमच्या कामाक, आमच्या पोटाक, आमची न्हीद जी आसा, आमी सगळ्यांक तें पयलें दवरता. पूण आमी जेजूचें काम जें आसा, तो आमकां जो पवित्र आत्मा सांगता तें आमी करिना. आमकां जें आमच्या मनान आहा आमी जें करूंक जाय, आमकां जेन्ना वेळ मेवता तेन्ना आमी करता. आमी समजता की खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर खरेंच आहा जाल्यार, आमी नवी रोस ना जाल्यार आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, तो हो जो आवाज, हो जो ल्हान आवाज पवित्र आत्म्याचो आसा आमचे भितर, तो आमचे कडेन उलयता. ताच्या प्रमाणे आमी चलया. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता, तो सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा जेन्ना उलयता तेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. देखून आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी पवित्र आत्मा आमचे भितरच्यान आमकां उलयता, आमी जाणो की तो पवित्र आत्मा म्हणून तो देंवचार न्हय. तर आमच्या मनान कितें आमच्या येवजण आसा, कोणें हाणें सांगलां ताणें सांगलां, ताची करपाची गरज ना. जें आमकां पवित्र आत्मा सांगता आनी पवित्र आत्मा जेन्ना उलयता, तो सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता. तें देवाचें उतर आमकां सांगता, देवाचें उतर आमच्या मनान पोत्तून हाडटा. आनी तेन्ना आमी तें आयकता, खरेंच आमी जेजूचे शीश जाता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर नियाळ करुया. आमी फुडें सरूया आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जेजूचे पाटलावदार आनी जेजूचे शीश जावपाक, आनी दुसऱ्यांक शीश करपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव आडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो इकोड तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.